इकॉनॉमिक रिवायवल जाता हे एक खूब व्हड गजाल आसा. म्हाका दिसता की इन फ्युचर म्हणजे दीस इज आयचो दीस हो गोंयांतलो मोलाचो दीस म्हणपाक काय हरकत ना, ज्या दिसा पयल्या प्रायवेट युनिवर्सिटी कॅम्पसाचो म्हज्या हस्ते इनॉग्रेशन जालो. इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हाजो हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आणि गोंयांतले भुरगे इंडियांत आणि ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले, तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. म्हाका दिसता हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन पारुल युनिवर्सिटी मॅनेजमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेल्योय सेटअप ज्यो युनिवर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचें आणि सातत्यात हें जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, फुडल्या 50 वर्सांनी म्हणजे आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो. 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्या. इन फ्युचर आमकां आत्तां आनीक नवीन युनिवर्सिटीक दितले अशें ना, बट तशेंच युनीक कोर्स जर घेवन आयले किंवा नवीन इनोव्हेटीव कितें आशिल्ली फॉरेन युनिवर्सिटी आसात जाल्यारूच गोंय सरकार विचार करूंक शकता. आतांच्या घडीक आमी ऑल टुगेदर आनीक 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्ली आसा. इट इज MIT युनिवर्सिटी पुना आणि गणपती युनिवर्सिटी गुजरात अगेन. So we are starting with computer science. This is the first phase. First phase we have made 1 lakh square foot construction. In next 2 years we are making 10 lakhs. So gradually we will start other disciplines also. And we also have plans to come up with institutions which are not in Goa, like medical college. There is no private medical college. So future we will set up hospital, medical colleges, Ayurveda, homeopathical. Just what we have done in Gujarat.